माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बे वरीत योकार आयच्या ह्या खेरीत कार्यावळीक आमच्या मदें आसा तारवटी तियात्राचो रायटर आनी डायरेक्टर सामुएल कारवालो. सामुएल, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार दिता आसतनाच तुजो हो तारवटी तियात्र आयज कुंकळेच्या गांवांत पावलो आनी म्हाका दिसलें की शारांनी जायते तियात्र आमी शूट करतात. खेरीतपणी आयच्या हे कार्यावळ आमी गांवांतल्यान कित्याक सुरू करची न्हू, तेच पासून हांव हांगासर आयलो. हांव जाणा तुजें खोडेगांव सेटींग वचत तो लोक उलयता बऱ्यांतलें बरें सेटींग, ह्या सुवातेर चडशें आमकां दिसचें ना. तरी आसतना ह्या तियात्राचेर कांय सांगचो ना? हांव म्हजी तियात्रा वयर 2 उतरां सांगूंक सोदतां. म्हजो तियात्र चड सिटीनी जाला, मारगांव, पेंजीम, म्हापसा, आनी हांव सिटीनीच दाखयता. कित्याक तियात्रान म्हजें सेटींग आसा, स्टेज सेटींग म्हजें ओन, हांवें कोणाकूच दिवंक ना, हांवें ओन केलां. स्टेज सेटींग, पड्डे, सिनरी सगल्यो म्हज्यो, पूण त्यो म्हाका गांवांनी दाखोवंक मेळना. देखून म्हाका चड दूख भोगता हांगासर हांव तियात्र करता पूण म्हाजी सेटींग म्हाका दाखोवंक मेळना म्हणून. तर आयच्या ह्या तियात्राक एक खेरीतपणी हो कुंकळेचे गांवांत ऑर्गनायज केला म्हणटच कुंकळेचे जायते लोक जे केन्नाच तियात्राक वचनात तेवूय लोक हो तियात्र पळोवंक येतले म्हणटच तुज्यो मातश्यो वेगळ्यो उर्बा आसतल्यो. हय, आनी म्हाका चड उमेद आयज कुंकळे गांवांत म्हजो शो जाता आनी ऑर्गनायझरांकूय हांव चड तांकां मान दितां. बाबा आमच्या जॉनाक आनीक डॉमिनिकाक ताणें हांगासर हाडून म्हजो शो दाखोवंक तजवीज केली म्हणून, आनीक उर्बा म्हाकाय हांगासर शो येवन ह्या लोकांक दाखोवंक कुंकळेच्या गांवांत, आनी लोक जायतो तियात्राक आयलो म्हणून म्हाका चड उर्बा भोगली. सामुएल, जे सिटीनी बाकीचे तियात्र तुजे जाल्यात, ह्या तियात्रा वयर तुका कशें कितें क्रिटिक्स मेवल्यात? सगल्यांनी म्हजो तियात्र पळयला आनी जायत्या लोकांनी म्हाका वाखाणला. जंय पावटी हांवें तियात्र केला तारवटी, बरी दाखोवन तारवट्यांचे वयर, आनी लोक म्हाका जायतो उंच दवरला लोकांनी. म्हणजे तारवट्यांचेर तुवें जायतें बरें दाखयलें, तारवट्यांचें लायफ कितें तुवें सांगलें, आदलें लायफ आनी आतांचें लायफ, तारवटी कशें बोटीर काम करता आनी बोट सोडून खंय आसता, कितें करता, कशें घरा येता तें तुवें सगलें तियात्रान हाडलें म्हणून म्हाका लोकांनी एप्रिशिएट केला आनी वाखाणलें. सामुएल, म्हज्या इश्टा असोच फुडें वच, तुजो वावर फळादीक जातलो आनीक हांव मागता लोकां लागीं ताचो जो वावर ह्या तारवटी तियात्रांत ताणें केला तो तुमी येवन पळोवचो. जॉन आनी डॉमिनिक म्हजे बरोबर आसा, जाणीं तियात्राचो जायतो वावर फुडें व्हेला. फाटींच ताणें जुदास तियात्र लोकां मुखार हाडलो, लोकांक दाखयलो, आजुनूय चालू आसा. आनी आतां सामुएल कारवालोचो तारवटी हो तियात्र तुमी कुंकळेच्या शारांत हाडला. आमकां दिसलें सामुएलान हो तारवटी तियात्र नवोच हो 8वे तरेन तारवटी तियात्र बरयला म्हणून. तर आमकां दिसलें कुंकळे गांवांत जायते 99% मोर देन 90% तारवटी ह्या गांवांत आसात म्हणून. आनी आमकांय एक लोकांक एक उमेद दाखोवची म्हण कितें तें तारवट्यांक दाखोवंक सोदता, हो तारवट्यांचें जिवीत कितें तें सगळ्या लोकांकूच खबर ना. तें तारवटी आमी त्या लोकांक दाखोवचें म्हण आमकां उमेद दिसली आनी आमी हांगा तो शो हाडलो. पयर फाटीं आमी एक जुदास तियात्र केल्लो, तोय आमी लोकांक हांगा दाखोवंक तजवीज केलें आनी बरो लोक जालो आनी बरो लोकांनी आमकां येवकार दिलो. आनी आमी तशेंच मडगांव आनी सगळे पणजे सगळे कोणी शो करतात आनी आमी आज चिंतात एक कुंकळ्ळी एक सेंटर करूंक आनी लोकांक हांगाय कितें बरें दाखोवंक. कित्याक बरें हॉल बांदला, हालीं AC तर जालें जाल्यार आनी बरें जातलें आनी ही लोकांक संदी मेळची म्हण अशें आमकां दिसता. हय, डॉमिनिक, तूं ह्या तियात्रा वयर कांय सांगचो ना? हो बरो तियात्र म्हण हांवें कुंकळेच्या गांवांत हो शो मांडून हाडला. आनी आयज 15 ऑगस्ट सुटी आसा म्हणून आयज जायतो लोक हिंगा जालो. हय, आनीक हांव आशेन रावता अशेंच तुवें आनीकूय तियात्र ह्या हॉलांत ऑर्गनायज करचें. बरें आमी शो हाडटले. नॉर्मन, एक वेगळे पद्दतीचें ह्या तियात्रांत तुका संगीत करपाची संद मेवली आसतली? हें सारकें वेगळेच तरेची संद म्हणजे म्हाका आमगे डायरेक्टरान सामुएल कारवालोन म्हाका पयलें सांगलोलें म्हणजे आपल्या केन्ना अशें करून म्युजिका वतान आपल्याक तियात्र केन्ना हें जालें ना. एपाट तरी तूं कितें तरी कर. सो ते जेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें
म्हाका तूं 3 ब्रास हें घालपा दित जाल्यार आय वील म्हणजे हांव तुका गॅरंटी दिता आनी एश्युरन्स दिता तुका म्युजीक एक पाट डिफरंट उडयता म्हणून. आनी तेणें म्हाका गो हेड दिलें त्या प्रमाणे हांवें आज सॅमी ताका ट्रम्बोन आजोवपा लायलो, आंतोन ताका टॅनर सॅक्सोफोन आनी नॉल्बर्ट ताका ट्रम्पेट आजोवपा लायले. सो बरो म्युजिशियन बी आहा जाल्यार तुका एरेंज करपाकूय तुका सोंपेपण मेळटा. आनी जायत पाट हें बरें क्वेश्चन विचारलें तुवें. आनी जायत पाट अशें जाता डायरेक्टर ती सवलत ते म्युजीक डायरेक्टर आहा तांकां दिनाय ते. नॉर्मल तर ह्या संमेलनाच्या तियात्रांक तुका बरी संदी मेवल्या बरे तरेचें संगीत करूंक. ओय फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटलो आसलो थँक्यू आमच्या नॉर्मन बाबाक ताणें ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे भाशेन करपाक. खूब जाण डायरेक्टर जबरशे अशें घालूंक सुद्दां दिना. पूण आमचे पळयता आमच्या तियात्रान 3 जाण आहा आमी ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट. थोडे डायरेक्टर्स आहा ते फकत एक इन्स्ट्रुमेंट पुरो म्हणटा. सो सामुएलान कितें तरी डिफरंट केलां. तुका घोडे गमतलें मागीर आमचें कितें पळय तें म्हणजे हाव वी परफॉर्म. आंतोनियो तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रा वयर. ह्या तियात्रावर तियात्र एकदम बरो आसा, स्क्रिप्ट बरी आसा आनी ही तारवट्यांनी पळोवपाची. आनी आमच्या म्युजिका वयर आमच्या बाब नॉर्मनान हें म्युजीक दुसरे आठवेच तरेन केलां. कित्याक 3 इन्स्ट्रुमेंट आसता. जायते फावट तियात्राक 3 इन्स्ट्रुमेंट आसता पूण फर्स्ट सेकंडूच वाजयता. बट इन दीस ड्रामा फर्स्ट सेकंड थर्ड यू कॅन हियर. सॅमी हातून कितें तरी वेगळेपण भासता. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी वाचपाक आनी आमकां बरें दिसता वाजोवपाक ह्या तियात्रांत. हय हाचेर तुमी कितल्यो सुमार रिहर्सल केल्यो. आमी 2 दीस रिहर्सल आमी कंटिन्यूस केले आमी आनी आमकां ते रिहर्सल केल्या ते प्रमाणे आमकां दिसता आमी पुणी कितें पुणी एक बरें म्युजीक कोत्ता आनी सगळें आमचें नॉर्मल क्रेडीट वयता नॉर्मन बाबा. हां हो जावन आसा झेवियर दे मोयरा तुजे विचार. विचार म्हणजे वाजोवंक बरें दिसता जे बरें नॉर्मनान म्युजीक केलां आनी म्युजीक आनी पळय अमकें फ्रेजींग घाल्यात कांतारांक तो म्हाका लायक जाता वाजोवपाक. एक प्रश्न आमचेच मध्ये उलोवया. नवे जे भुरगे आयज भायर सरल्यात ही ब्रास बँड घेवन म्हणजे ब्रास इन्स्ट्रुमेंट घेवन हाचेर तुजें मत कितें. खरेंच बरें तें कित्याक उणें आहात आमचे म्युजिशियन ब्रास आनी खरें करून शिंगता ते फुडाराक बरें जातलें म्हणून म्हाका हें आसा भावार्थ आसा ते बरें जातलें कित्याक ते मन घालून वाजयतात मन घालून शिंगतात. पळय आतां जे भशेन झेवियरान सांगलां की नवे तरणाटे जाणें जायतो तकूच घेवन ह्या पालकाचेर आपली पावलां मारपाची गरज आसा. आयज आमारो म्हजे बरोबर आसा जो फाटले 1-2 सिजन तो तियात्र वाजयता आनी ह्या संमेलनाच्या तियात्रांत आयज तो वाजयता म्हणटच ताच्याच लागच्यान ताचे थोडे अनुभव आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच तुका हो तियात्र वाजोवंक कसो लागलो. बरें दिसता म्हाका तियात्र वाजोवंक आनी बरे म्युजिशनां बरोबर वाजोवंक आमचो नॉर्मन सर आसा आनी पाकलो झेवियर आनी नॉल्बर्ट बरे म्युजिशन सारके आमचे गोंयचे लेजंड खंय म्हणूंक जाता. तांचे बरी वाचपाक म्हळ्यार आमकां सारको एक उमेद भोगता आमकां वाजोवंक.
म्हज्या बरोबर वेलरोज आसा जो जायते तियात्रांचे सेटींग करता स्टेजी मांडटा तियात्रूय तो जायते फावटी ऑर्गनायज करता आनीक ताका जायतो तियात्रांचो मोग म्हाका दिसता आमची कार्यावळूय बी तूं पळयता आसतलो हय तेच पूण तुजें म्हाका एकदम बरें दिसता म्हळ्यार आमच्या प्रुडंट मिडियाचेर तुजी इतली हें येता तूं उलयता म्हळ्यार आमकां घोस्त जाता आमकांय बी मातशें उर्बा येता आनीक सेकंड थींग म्हणत जाल्यार म्हजें हांव नाका सगळे वळखून जाणा म्हाका पूण हांव जबरदस्त हेचेर आमी तूं जाणा आमगे हाटल्यान सगलें आयच्या ह्या कार्यावळींत तुका हांवें मागीर म्हाका सहयोगार दिला कारण तुमी जायतो वावर करतात आनी जो वावर लोकांक दिश्टी पडना आयच्या ह्या कार्यावळींक तुवें आमकां थोडो आदार दिलो त्या पासत देव बरें थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू व्हेरी मच लुईस सगळ्याच तियात्रांक आमची म्हजी आनी तुजी भेट जाता कालूच तूं म्हाका मेळलोलो आनी आयज परत मेळटा तर हो सामेलाचो तारवटी तियात्र म्हाका दिसता तूं बोट चलयता आसतलो बोट चलयना पूण कॉमेडी करता हय तर ओवरऑल हो तियात्र कसो आसा एक तारवट्यांक एक बरी मॅसेज आहा म्हणजे तारवटी जिवीत कशें आसपाक जाय थोडे तारवार गेले म्हणटरी हे सायडीन कोण खबरो आसना म्हणजे एक मॅसेज तारवटी जिवीत कशें सारचें हेजेर बरी मॅसेज दिल्या आनी कॉमेडी वदान कॉमेडी हांव आनी ब्रायन कोत्ताय आनी आमकां सपोर्ट सामेल दिता बरी वयता कॉमेडी बरोच खान मारला कारण तुज्या कॉमेडीचेर आमचो ब्रायन बरोच खुशाल आसा हय ना आमी चिंताले पयलीं कित्याक हेर सगळीं तियात्रांनी खूब जाण कॉमेडियन आहाय आनी लेडीज म्हणजे एक्ट्रेस कॉमेडी एक्ट्रेस आहा आनी आमी दोगूच आसले कारणान आमी चिंताली कॉमेडी कशी जातली पूण मागीर ब्रायनानूय म्हणलें म्हाका कांय बी नाका जातली बरी चोय जाल्यार बरी बरी गेली कॉमेडी देव बरें थँक्यू हय एक बरो कॉमेडियन आनी एक टॉर्नाडो सो पालकाचेर जायतो तोकूच घेवन वावुरता आनी सामेलाच्या ह्या तारवटी ह्या तियात्राक ताणें खाण मारला ब्रायन आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतनाच तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रांतले फर्स्ट टायम म्हाका सामेलान आपयलो आनी म्हाकाय उमेद जाली तियात्र नाचपाक आनी भोव कोन्न हांवें आयकून तो सेटींग जायत करता तेका उमेद दिशी कित्याक हांव एक कॉमेडियन न्हू हांव एक ग्रुपान पावलो हांव स्टेज मॅनेजर पयलो हें सेटींग करपाक तें सेटींग करपाक तेन्ना चली बरें बरें चलें कित्याक 100 रुपया टिकेट जाल्या न्हू एक ट्रम्पेट 2 ट्रम्पेट घेवन नाचताय हिंगा म्युजिशियन कितले जाण सोजा म्युजिशियन दुसरें म्हळ्यार सेटींग आनी कॉमेडी आर्टीनूय बरो रिस्पॉन्स येतो कॉमेडी म्हणजे लुईस बच्चन आमी म्हळ्यार बरो उमेद येयलीशी आनी खरें हे ताणें तारवटी तियात्रांक दाखयला आदीं तारवटी आनी आतां तारवटी म्हणून तेका लागून एक बरें सर कित्याक मुगले तारवटी फॅन्स आहाय ते येयले सांगताय ब्रायन बरो हांव तियात्र बरो हांव अशें इतलो म्हाका उमेद येयली नाचपा आनी एक्टींग करपा ते तियात्र हय आनीक एक्टींग करता आसतना स्टेज सेटींग कशें कितें आसा ताचेरूय तुवें जायतो तोकूच घेतलो अशें दिसता म्हाका हय कित्याक तें आमगे सदांचेच आतां न्हू हांव आनी एक डायरेक्टर नाचतालो थंय बसिपा सामान हांव बतालो आनी हितून बरें कितें जाता ओन सेटींग म्हळ्यार पड्डेय ते गेले फ्लॅटूय ते गेले सगळे ते गेले कदेल दुखून ते गेली घारसो वाटे कोणाकले कांय मागोना ते इतलें तेका लागून आनी दुसरें म्हळ्यार लोक जाता न्हू बरें असो दिसा एक्टींग करपाक हय आनी तियात्र सोंपल्या उपरांत कोण तरी येवन तुका म्हटलां की बरें जालें एक्टींग बरें जालें कॉमेडी हय कॉमेडी चड रिस्पॉन्स कॉमेडी सारकें चड आनी कांतरां सायड आनी स्टोरी बरें जालें बरें जालें अशें म्हणटा आनी रिस्पेक्ट डायरेक्टर दितो रिस्पेक्ट म्हाका एकदमच जाता सारकें कितें जालें म्हणटा बिनाक ब्रायन हांव एक पाटी इसरो ना हांवें म्हणटा इसरो बिनाक ब्रायन ओके नो प्रॉब्लम केन्ना एक वायट उतर म्हणून ते हाटीन आनी तुमकांय तुमी आमगे येता वर्क ऑर्डर लोकांक गेस्ट दाखयता कितें केलें तेजे लोक आनी ऑर्डर प्रुडंट मिडिया सपोर्ट करता ते आसा चड आनी चड देव बरें प्रुडंट ब्रायन तुज्या विचारांक काळजांतान देव बरें तुकाय करता बाब आनी प्रुडंट मिडिया आमचो चड काळजांतान